नमस्कार. गोंयकारांक पॉलिटिक्सा बद्दल सामकी उमेद आनी लोक बारीक विचार करतात, आयकतात, बरयतात, वाचतात. आनी जेन्ना आम आदमी पार्टीन ठरयलें की दिल्ली इलेक्शन आमी एकोडे वतले, आमी कोणाक बरोबर घेवचें ना, एकलो चलो रे. कारण ताणें पळयलां की काँग्रेसीचें कांय व्हडलेंशें उजवाड पडना. हरियाणात वायट कामगिरी, दुसऱ्या वाटेन महाराष्ट्रान सामकी वायट कामगिरी केल्या. आनी ताका लागून ताणें म्हणलां दिल्ली इलेक्शनान आमी एकलो चलो वतले. आनी ताका लागून इंडिया ब्लॉक जो इतलो तेंप एक आशावाद बाळगून आशिल्लो की आमी सगळे एकठांय जावन BJPक शह दिवपाक शकतात, तो आशावाद डळमळीत जाला. विरोधी ऐक्याच्यो तिस्त्यो वादळी जाल्यात. ह्याच विशयाचेर आज आमी सडेतोड नायक घेतात. आनी आमचे मदीं 3 मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा अमित पालेकार, जे आम आदमी पार्टीन हो डिसिजन कित्याक केला हाजेर आमी चर्चा करतले. आमचे मदीं आहा मोहनदास लोलयेकार, एक खडेगाड फुडारी गोवा फॉरवर्डाचो. आनी आमचे मदीं आहा तुलियो डिसोजा, जे आसात काँग्रेस पक्षाचे म्हणयारे. सगळ्यान पयलीं हांव अमित बाब तुजे कडेन येता. तुमकां दिसना एकठांय रावचें, एकठांय लढचें? तुमी एकठांय जो मेरेन येनात तो मेरेन BJPक शह बसपाचो ना. ताणें पळयलां एकठांय सुद्दां रावन महाराष्ट्राक कशे तरेन ताणें धुमाकूळ घालो. तर ह्या परिस्थितीन भितर तुमी हो डिसिजन कित्याक घेतलो हाजें आमकां पळोवप्यांक एक थोडे भितर तुवें सांगचें. पळय कशें आसा, लोकसभा इलेक्शन जेन्ना जालें तेन्ना आमी तेन्नाय सांगिल्लें की जे अलायन्स आसा, इंडिया अलायन्स आसा, इट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ नॅशनली फॉर द पर्पज ऑफ लोकसभा इलेक्शन म्हणून. पण गोंया भितर आमी सदांच म्हणटाले की गोंया इंडिया अलायन्स जो आसा वील कंटेस्ट एवरी इलेक्शन हॅन्स फोर्थ. लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसूं किंवा पार्टी प्रेसिडेंट काँग्रेसाचो आसूं किंवा आमी आसूं, सगळ्यांनी आमी तें सांगलां आनी तें ठरयलांय. आनी अजुनूय थंय कांय फूट पडल्या अशें म्हाका तरी दिसना. पण जेन्ना हरियाणाचें इलेक्शन जालें तेन्ना आमी इंडिया अलायन्स म्हणून लडपा खातीर काँग्रेस पक्षा कडेन खूब मागणी केली की आमकां थोडे सीट दिवचे. आमी इतले कॉम्प्रोमायज करपाक लागले की 5 सीट पर्यंत आमी मान्य केलें की आमी 5 सीट तरी आमकां मेळचें म्हणून. पूण त्या वेळार ते पयलीं मान्य करून काँग्रेस पक्षान खंय तरी मागीर फाटी सरले थंय. आनी मागीर तें इलेक्शन आमी इंडिपेंडंटली लडलें आनी ताजो नुकसान काँग्रेस पक्षाक आनी फायदो भारतीय जनता पार्टीक कसो जालो तें पळयलें. महाराष्ट्रा इलेक्शना खातीर भोंवता आसतना आमी जेन्ना महाराष्ट्रांत भोंवले, हांव शिवसेनेच्या कांय जे निवडून आयले तांचे खातीर आनी जे निवडून येवना तांचे खातीर आमी काम केलें. आनी थंय आमी पळयलें की इंडिया अलायन्साचो भाग काँग्रेस पक्ष आसतनाय तांचो खंयच कॉर्डिनेशन नाशिल्लो. अलायन्स पार्टनर्सा खातीर जो जेन्ना आमी भोंवताले प्रचार करपाक तेन्ना खंय तरी ते कमी पडटाले. कॅडर तांचो म्हाका दिसता प्रत्येक स्टेटान आज डेसिमेट जाला. स्टेटा भितर कॅडर उरूंक ना. आनी ताका लागून अशी परिस्थिती जाल्या की पार्टनरशीप करूनय खंय तरी अलायन्साक मार बसता काय अशें दिसपाक लागला. जेन्ना दिल्ली इलेक्शन आमी म्हणटा की इंडिपेंडंटली लडपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीचो शून्य जाला दिल्ली भितर. आनी जी खरी लढत आसता ती सदांच काँग्रेस पक्ष आनी आम आदमी पार्टी पक्षा भितरूच आसता. पूण जेन्ना आमी इंडिया अलायन्सा खातीर लढले दिल्ली भितर तेन्ना आमचे तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर बाब अरविंद केजरीवाल, आमचे सुप्रिमो आनी आमचे बाकीचे लिडर हांणी मरून काम केलें दिल्लीन काँग्रेस पक्षाच्या कॅन्डिडेट्सा खातीर. पूण तेंच रेसिप्रोकेशन खंयच्यान काँग्रेस पक्षांतल्यान आमकां आयलें ना. आज आमी गोंयची परिस्थिती सांगता तुका. गोंयांत आमी म्हाका दिसता तुवें मान्य करतलो, तुलियो बाबूय मान्य करतलो आनी काँग्रेस पक्षूय मान्य करतलो की सावथ गोवा सीट जेन्ना आमी सोडलो अनावन्स करता आसतना केल्या आसतनाय आनी ज्या तरेन आमी कॅप्टन विर्यातो खातीर काम केलें तें म्हाका दिसता इज अ रिजन वाय सावथ गोवा सीट वॉज वन बाय अलायन्स. देर शूड नॉट बी एनी डाउट. बट ताजे मागीर काँग्रेस पक्ष आमच्या सिटींग MLAच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वता, पार्टी प्रेसिडेंट आनी तांची प्रभारी जी हांगा आसा ती, आनी थंय वचून मिटींग घेता. मिटींग घेवपाक कोणाचो आक्षेप आसपाक जायना. आनी मागीर अनावन्स करता की आमी बेणावली सीट लडटले वेन वी आर इन अलायन्स. नाव डू यू थिंक दीस इज द रायट थिंग ऑर डू यू थिंक वी शूड लूक एट काँग्रेस विथ डाउट? दॅट आमचे जॉब जाले. आमी आतां तुज्याच विशयाचेर ही चर्चा जाता म्हणजे तुका भरपूर संदी आसतली. ताजे पयलीं हांव वता मोहनदास कडेन. मोहनदास, डू यू एग्री? तो कितें पळय ताणें उलयलो, विश्वास आसा तुजे तो म्हणटे? दिल्लीचे बाबतींत हांव एकच सांगूंक शकता की दिल्लीक जरी सेपरेट लडयली ताजो फायदो BJPक जावंक शकना. ताजें कारण 2 सांगता की दिल्लीचें सदांच राजकारण ताणें सांगलें तशें काँग्रेस विरुद्ध आहा, BJPचें ना. आनीक वोटरांची एक मानसिकता आसता कशी की जो काँग्रेस आहा पळय तो काँग्रेसची अलायन्स जरी केलो आनी आपा मत मार म्हणल्यार एके वेळार तो मानना, तो BJPक मारता, BJP फायदो जावंक शकता. अशे वेळार प्रत्येक कडेन वेगवेगळी स्ट्रॅटेजी आपणावची पडटा. तितून इंडिया अलायन्सा फूट म्हणपा येना. आतां गोंयच्या बाबतींत घेता हांव. गोंयांक पयर इंडिया अलायन्स जाल्ल्यान विरायतो आयलो, तितूंत इल्लो सुद्दां डावट ना. आमचे पार्टीन विजयान सगळ्याक मडगांवां बिडगांवां वचून ज्या तरेन काम केलां त्या तरेन जर आतां जालें आनी आमी सदांच अशें म्हणटात, आमचो अध्यक्ष विजय अजून म्हणटा की इंडिया अलायन्स म्हणूच वचपाचें, केन्नाच आमी फूट दवरपाचें किंवा
काँग्रेसीच्या बाबतींत कितें जालां, काँग्रेसीक उलोवपी चड जाला, काम करपा परस उलोवपी चड जालात. कशें आसा की वाचाळिता व्यर्थ आहा हे म्हणटा पळय तशी काँग्रेसीची परिस्थिती आहा. उलोवप चड काम करप कांय ना. बरें ओके, हांव तुलयो कडेन तुलयो बाब सगळेंच बाण तुज्या जर्दान आयल्यात. तुका जाप दिवपा जाय, कारण निमाणे सगळे म्हणटा तो पळय म्हणटा तुमचेर विश्वास दवरपा सारको ना, तुमकां आमी जिखून हाडले, दुसरीच तुमचो आमदार वता थंय म्हणटा की आपण जिखून हाडटा. हें कितें तुमी विरोधीचे पळय घटक आशिल्ले तांचे भितर विश्वास निर्माण करपाक तुमकां अपयश आयलां. राजू बाब पळय कितें आसा न्ही, अमित बाबान सांगलें की आमी लोकसभेचे इलेक्शनाक एज डिसायडेड बाय द पार्टी हायकमांड्स देर वॉज अ इंडिया अलायन्स आनी ते बरे भशेन करून म्हाका दिसता तेजो रिजल्ट मे बी वॉज अ लिटल बिलो एक्सपेक्टेशन, पूण दॅट रिजल्ट at least set back the BJP to 240 seats, and that was the major victory of the entire country, not only the alliance and the parties, which people appreciated. And as far as Goa is concerned, after that म्हाका दिसता our MLAs, the party at large, even that day Amit Baba sat with our alliance partners and addressed a press conference, and I am surprised that Amit Bab suddenly, when Delhi has declared that they will go alone for Delhi assembly elections, and where Mohandas Bab has rightly said that state to state that strategy needs to be fine tuned depending upon the situation on the ground, and that doesn't need to necessarily look at a crack in the India alliance. How come Amit Bab immediately went and jumped and issued a statement that there is a trust deficit in Goa and whatever. If there was something in Delhi and which was taken in the best interest of whatever the party is concerned, and because the whole aim in the country today from the last few years till the India alliance crystallized, म्हाका दिसता लोकां मुखार आमी एक युनायटेड फोर्स एगेन्स्ट द BJP, आणि त्याच हितून आमी म्हाका दिसता फुडें सरल्या, आनी प्रत्येक इशूचेर जावं म्हादय, जावं जॉब स्कॅम, जावं लँड स्कॅम, जावं कसलेच स्कॅमार स्कॅम, स्मार्ट सिटी स्कॅम, कला अकॅडमी स्कॅम, कसलोच आतां स्कॅमाचो एक हें काडचो पत्रावळ काडची पडटली, पूण केन्नाच आमी एक ताचेर डिफरन्सीस. द होल एम इज दॅट पिपल्स एस्पिरेशन, आमचें न्ही लोकांचे पळय एस्पिरेशन आसा की आमी बरोबर चलून हे BJP जे भ्रश्ट सरकार आसा ताचेर आमी निशेध मारून दुसऱ्या फावटी जरूर लोकांक एक पर्याय दिवपाचो. सगळें बरोबर आसा, हो जो पळय सरकार सारकें चलना, भ्रश्ट आसा, गैरव्यवहार चल्ले, सगळें बरोबर, पूण ताजो एक येदो व्हडलो बोवाळ करून सरकाराक जे पळय की तुमी डिफेन्सिवान दवरपा जाय आशिल्लें तें दवरपाक दवरलाच आमी. पूण ओन्ली प्रॉब्लेम जालो कितें आतां पयर काल अमित बाबान तो स्टेटमेंट केलो की देर इज अ ट्रस्ट डेफिसीट इमिजिएटली आफ्टर दिल्ली. आतांच काल पयरूच जालो ट्रस्ट डेफिसीट दिल्ली जातकच, आनी इतलो तेंप आमी बरे भशेन चलताले. इनफॅक्ट द काँग्रेस went out of its way. Forget Haryana, let us stick to our Goa plate. After the parliament election, which let Amit Bab deny this, there was immediately a ZP election which had to be fought, and one of the Congress party functionaries had won that High Court case where that seat was declared vacant. We lost one of the party functionaries, stepped back because that seat was in the with Aam Aadmi Party Captain Wenzi Viegas, and we stepped back and allowed them to, actually we could have taken the cue from what Mohandas Baba said, we could have fought that, but still in solidarity with them we stood. Okay. BJP, forget that they don't have much of hold there. They had openly already declared in the public domain that we are not going to contest. Exactly. So this is trust deficit. So trust deficit पळय दोन आम्ही वयल्यान ना तुका दिता तुका उलोवपाक दिता. दोन गजाली आहात. लिडराच्या बाबतींत लिडराची जी भायर वर्तवणूक उरता ताचे बाबतींत लोकांक विश्वास उरपा जाय. काँग्रेसीच्या काही लिडरां बाबतींत हांव नांव घेना किंवा हें करना, काँग्रेसीच्या तांगेले चीफ मिनिस्टरान सेटिंग आहा अशें सगळे उलयतात.
गोंयांत जर खंय कोणाचे? जर तुमच्या काँग्रेसीचे कांय टॉप लिडर आहात, नांव घेना कित्याक म्हाका तांकां नांव घेवन हें करपाचें ना, एक मिनीट, कित्याक नांव घेतल्यार मागीर तांकां हें जातलें की अशें उरपा जाय. एक तेंप अशें आशिल्लें पळय, हांव विरोधी पक्ष, हांव आतां गेल्ली 50 वर्सां राजकारण पळयतां, केन्नाच हें बाबू नायका विरुद्ध कोणें म्हणलें ना की तो रुलींग पार्टी कडेन सेटिंग आहा म्हण. पर्रीकारा बाबतींत केन्नाच म्हणलें ना की रुलींग पार्टी कडेन. तुमच्या लिडरा कडेन हें म्हणटा की तुमी रुलींग पार्टी कडेन सेटिंग आहा म्हण. रुलींग पार्टी कडेन सेटिंग हें लोक म्हणटात हां, एखादी नाय जायत, पूण लोकांक दिसपा जाय की रुलींग पार्टी कडेन सेटिंग ना म्हण. तुमच्या लिडराची एक हें मेळपा जाय, लोकांक इमेज वचपा जाय, तशें मॅसेज वचपा जाय, तो मॅसेज ना. तुमी अशें वयल्यान म्हणटात की चीफ मिनिस्टर सांगता ते तशें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एकमेकाचेर म्हणून तूं अशें म्हणटा की आम आदमीन केलें तें सारकें. नाही आम आदमी केलें तें हांव सारकें म्हणना. म्हाज्या कोतान गोंयची इलेक्शन जें आहा पळय थंय सॅक्रिफायस करपाची तयारी जाय. आनीक आतांच प्रत्येकान अशें म्हण, प्रत्येक पार्टीक आपल्याली पार्टी वाडोवपाक जायीत, नाल्यार पार्टी कित्याक घेवन बसपा जाय ती. प्रत्येकान आपापल्या दुसरी एक मिनीट दुसरी मतदारसंघां वचून हें करपाक, तितून बाणावली केलो किंवा हांग केलो म्हणना, पूण कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाची गरज पडना न्ही. तुम्ही इंडिया अलायन्स घट्ट करपाचें उलोवपा जाय. तुम्ही आपल्याली पार्टी घट्ट करतना आपल्या पार्टी आतां पळय गोवा फॉरवर्ड घट्ट करूप म्हणजे इंडिया अलायन्स घट्ट करूप. आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करनात. तुम्ही वता आनी त्या पार्टीतून कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात, तितून त्या लोकां भितर जायत्या कडेन तुम्ही अशें म्हणटा की ना आमी बाणावली कॅन्डिडेट सारकें अमित पालेकार हो खरें म्हळ्यार मॅन इन फोकस. सो हांव ताचे कडेन तेंच विचारलो, अमित बाब पळय 2-3 इशू आयल्यात. एक इशू म्हळ्यार ताणी तुमचे कडेन सॅक्रिफायस केला जिल्हा पंचायत इलेक्शनान. आमी केदी व्हडली सॅक्रिफायस केल्ली. राव ऐकय जालें की तुमी तरी दिल्लीन कितें जाता तें ताणें तो दिल्ली बहुत दूर आहे. गोंय आमी वेगळे तरेन ल्हान राज्य, व्हेरी इजी टू मॅनेज, पॉलिटिकली व्हेरी सेन्सिटीव स्टेट. Absolutely. अशे वेळार तुमी सगळ्यांनी एकठांय रावन कितें तरी करपा जाय न्ही. तो म्हणटा तशें लोक प्रत्येक जाण आपापले सगळे पॉलिटिकल मान्य करता हांव तुजें. तूं अचानक घाई कित्याक केली, कोणी घाई केला? ताकतीक करून तूं दुसरे दिसा म्हणलें की बाबा एक कितें जालें. पळय घाई हांवें करूं ना. ज्या दिसा म्हाका दिसता एक पार्टी आमी लेजिस्लेटीव विंग ऑफ काँग्रेस पार्टी आनी पार्टीचो प्रेसिडेंट हांच्या भितर कोऑर्डिनेशन ना अशें जर तुलियोबाब मान्य करता जाल्यार वेगळी गजाल. वेन आय स्पीक टू लेजिस्लेटीव पार्टी विंग ऑफ काँग्रेस पार्टी, ते म्हणटा की आमकां कांय खबर ना हें अशें कित्याक जालें काय म्हणून. पूण पार्टीचो प्रेसिडेंट वता ती निंबाळकराक घेवन बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेर वी हॅव सिटींग MLA. एलायन्सान आसा आमी अजून. पिपल्स एस्पिरेशन इज वॉट आय बीन टॉकिंग अबाउट फॉर ऑल द पर्पज दॅट आज लोकांचें एस्पिरेशन आसा की आमी एकठांय लडप आनी म्हणून एलायन्स केला आनी म्हणून आमी ती व्हडली सॅक्रिफायस केली. आमी अनावन्स केल्लो कॅन्डिडेट विथड्रॉ केलो आनी वी सपोर्टेड काँग्रेस पार्टी एलायन्स कॅन्डिडेट. स्वता हांवें फ्रॉम काणकोण टू तुजे मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून रावन काम केलें. वेन्झीन म्हाका दिसता वेन्झी क्रूज आनी आमचे कुर्तरी नावेलीचे आनी मेळून सुमार 150 तरी मिटिंगो केल्यो. सगळ्यो आमी केल्यो कित्याक जिखूंक जाय म्हणून. आज परिस्थिती अशी येता, इलेक्शन जालें, झेडपीक सॅक्रिफायस केली, येस मान्य करता हांव, सगळ्यो गजाली मान्य करता. मागीर वॉट हॅपन्स आफ्टर दॅट आमी सगळे इन असेंब्ली ऑल्सो वी आर टेकिंग अप द इश्यूज टुगेदर. आय टायम एंड अगेन से की आमी बरोबर आसा, इंडिया अलायन्स बरोबर आसा. पर्टिक्युलरली जेन्ना काँग्रेस पक्षाचे प्रेसिडेंट आनी तांचे जे कांय ऑफिस बेरर्स आसा ते वता पयलीं सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑफिस ओपन करता. I can still understand that because every party has a right to expand in every constituency. प्रत्येक पार्टीक तो रायट आसा. पूण हांव फातोर्ड्यान वचून म्हजे कार्यकर्त्यांची मिटींग घेवन हांव सांगना की हांव विजया विरुद्ध इलेक्शन लडटलो. हांव हाज्या एल्टनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून सांगना, कार्लोसाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हजो काडर ना, म्हजो हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काडर ना, आसा म्हजो काडर युरीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. बट वी रिस्पेक्ट दॅट थिंग दॅट हे जे आमचे एक्झिस्टींग सिटींग MLA आसा जे काँग्रेस पक्ष सोडूनय भारतीय जनता पार्टीन वचूंक ना, तांकां ते थंय ते इलेक्शन लडटले. तसोच आमी एक्सपेक्ट करता की वेन्झी वील कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम बेणावली. त्या जाग्यार पार्टी प्रेसिडेंट वता, तांची प्रभारी वता, मिटींग घेता. येस फायन, मिटींग घेवंकूच जाय, कित्याक कोणी घेवची न्ही, घेवची. पूण तूं अनावन्स करता गेट वील फायट बेणावली इलेक्शन, देन हू इज ब्रेकिंग ट्रस्ट, हू इज ब्रेकिंग हूज ट्रस्ट. दीस इज ए तुमी अशें जर तुमकां जर दिसता इंडिया ब्लॉक घट उरपाक जाय, तुमचे भितर एक थोडे तरी एक नीतीमान राजकारण आसपाक जाय, थोडे तरी एक भितर एक कॉम्प्रोमायज की बाबा आमी अमकें करतले अमकें करचे नात. कितें करपाचें आनी कितें पळय. एज फार एज अलायन्स इज कन्सर्न, आय टोल्ड आतांच म्हटलां ते प्रमाणे दिल्ली पार्लमेंट इलेक्शनाक इंडिया अलायन्स म्हणून एक डिसिजन जालो, ते बरे भाशेन ते डिसिजन आमी फॉलो करून नाव दॅट ही सेज इट इज अ सॅक्रिफायस
No, तो नाही. Issue is not that. No, issue no, त्या No, I have to issue is remind saying you. nomination I of will remind- sacrifices. See, our It's program about is adjustments only to win. half an hour. You have to answer Yeah. is तुमचो कोण एकलो ऑब्झर्वर येता ती बाणावले वता ती अनाउन्स कशी करता की आम्ही बाणावलेची सीट लढतले. No, This no, is the- I don't know whether she ती said. गेलो स्टेटमेंट उरपात आशिल्लो No, की no. बाणावलीचो सीट आमी इंडिया अलायन्स लढटले. करेक्ट. तसो स्टेटमेंट दिवपाक जाय आशिल्लो. तसो. But that what इंडिया is alliance absolutely लढतले. right. तो कोणाची पार्टीचे लढतो हे न सांगपाक Exactly. Alliance म्हणून लढतले आमी. इंडिया अलायन्स म्हणून लढतले. पहिले स्वतेर आता इलेक्शन आमचे आनीक 2 वर्सांनी हय. आसा. पूण आतां आणि वाटलं कोण- पाहिजे. आणि कोण सीट ना ना but आताच I- जर ही परिस्थिती आयल्या फुडल्या 2 वर्सांनी No, no, जातले no. कितें तुल्यो बाब. No, no, See, but- I am telling you No, the no, no, problem what does I'm not lie saying- with no, Congress no, party. You Maharashtra are jumped. सेम You are Problem jumped. lies with certain leaders of Congress party. No, no, you- तांकां alliance नाका you कारण are- तांचो सीट वता. You have ही jumped. परिस्थिती You आसा. have jumped the gun. No, I am In not. fact- After in immediately fact- I have taken a press conference Instead with your of- leader No, no, saying that in- alliance exists. Exactly. I am upset with Pole. certain No, things. no, This is but not why my did you job. go to the गोंयच्या press to जनतेक say alliance जाय. you are playing, Because you I are asked playing into the hands of the BJP by No, saying that certainly. there is a trust By instead of sitting by together. going to the तू फाल्यां वचून Why don't you sit across the वचून हांव table? सांगू हांव No. हांगा इलेक्शन लढटलो म्हणून तुम्ही- बरं, तो वचपाक- तुले बाब, तो let me time- allow to- तुले बाब, I want to ask No, you a allow question. me to talk. ना, हांव तुका Please, ना, ना. I never हांव हें interrupt. समजूंक शकता I am not- सांगता करता येवन अमित सांगता राजू- पणजेन येवन सांगता राजू आनी बाब, येवन सांगता, अमित आमी बाब, येवन अमित बाब, सांगता. I अमित didn't बाब, interrupt अमित anybody. बाब, अमित बाब, But एकच you are सांगता. not allowing me to No, talk no, only. एक सांगता म्हाका न्ही डिस्कशन सारकें पॉयंट बाय पॉयंट Correct. फुडें व्हरपाक I will जाय. reply. म्हजो एक तुका क्वेश्चन आसा. हां. तो क्वेश्चन असो की तो म्हणतो विश्वासाचो अभाव. विश्वास ना कारण तो म्हणटा की तुमचो एक कोण लिडर येता कोणाक घेवन वता बाणावलो गेलो अनाउन्समेंट केलो. एक सांग म्हाका हो जो पळय कितें ट्रस्ट पळय जो बिल्डअप करपा जाय तुमचे पार्टीची 3 काय 4 तोंडां वेगवेगळी आसात. तुमचो पार्टीचो खरो खामो कोण तो सांग. लेस्लोटी पार्टी चलयत तो काय प्रदेश काँग्रेस चलयत तो? Pradesh Congress Committee Chief is always the party chief everywhere. Okay. There is no question of legislative party is another wing of the party, and so are all the other frontal organizations. Yes. Each has got an assigned role in the party. So, फाल्या- आता, my main thing to Amit Babu नाही, was this: ki if there was a feeling of a trust deficit, there is always an opportunity to sit across the table and resolve the तेच differences म्हणटा, हांव तुका rather तेच than विचारलंय. going to the press. So, हांव- He has- प्रेसिडेंटाक he has- फोन उबार सांग. he has rushed to the press. आता मारयो No, phone. no. Wait, you are Live wait, camera wait, check you घेताला पळया. are Amit, you are interrupting me. तुमचोच You are घेना not phone. allowing me to talk. But You are that- interrupting me. No, no, You no. listen to me and then you rebut. No, तुले I बाब- kept quiet no, when no, you तुले were बाब- तुले बाब speaking. एकूच सांगता. You are not allowing me to talk. I will quite keep quiet and tell you whatever it is. No, see, नाही, आता- these are आणि these- मागीर तुका हांव कोण म्हजो phone phone- open करून पण- दाखयता. राजू बाब कोण फोन उखलिना कोण तेका ट्रस्ट डिफिसीट दिसलो कोणे एक स्टेटमेंट केलो दॅट वी कॅन सीट अक्रॉस द टेबल लायक दॅट इन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर आय कम फ्रॉम वी हॅव अ काँग्रेस कॅन्डिडेट देर इलेक्टेड and we are opposing certain projects there which are coming. आम्ही खूप agitation केले हे केले. Suddenly the Banawali MLA comes there with 2-3 workers and inspects the site. There was always a way to talk to the Congress and say, "Arey Baba, you all are opposing. We also want to join this." Suddenly there is a thing and 3-4 and after that nothing. ते लोक म्हाका विचारतात ते हे करतले काय हांव नको म्हटले. नाही, Only one state. तुले Now, बाब- if you take these one-off examples, I passed it off because I said another person is opposing it. It's good for us, is what I told our workers. Why are you worried? तुले बाब- No, because he is resorting नहीं, to तुले this बाब- तुले small, बाब- small. no, no. But I say why these small issues we can sit across the table and we can resolve. But we, by giving such statements in the press, are probably playing into the hands of the opposition party who wants to fish in these troubled waters. नाही एक एक सांगा युअर इज अ सिनियर पार्टी ह्या पळय इंडिया ब्लॉक Absolutely. तुम्ही सिनियर अशे वेळार तुका दिसना की एवरी मंथ किंवा एवरी आफ्टर 2 months तुमच्या लिडरान कोण तो लिडर लेस्लोटी पार्टी किंवा पार्टी विंग एकठांय येवन हांकां सगळें आपोवन वेगवेगळें डिस्कशन करचें वेगवेगळे पॉयंट जाताच डिस्कशन आमी एक उलोवं Press सुद्धा जाला पळय. पार्टी सिनियर पूण जे लिडर आहा पळय तेंगेली वृत्ती मोडवी पार्टी सिनियर
नाही पण हे सांगतो म्हणटा मिटींग जाता म्हणून जाता मिटींग जाता. तांगे पार्टी सिनियर अमित सांगतलो तुमकां की पयर सुद्दां ताणें आमच्या लिडरांक घेवन आनी बरें जाला प्रेस ते इट वॉज गुड प्रेस सोड मिटींग जाता ना ना प्रेस केन्ना जाता Press वेगळे, press वेगळे. प्रेस कॉन्फरन्स राजूबाब, जाता problem कितें जाला? एज अ सिक्वल टू अ मिटींग नो दॅट मीन्स देर इज सम इशू एक गजाल म्हाका सांगून दिसता की जेन्ना आमी इंडिया अलायन्स म्हणून फुडें सरता आतां जॉब स्कॅमाचो इशू आसूं आमी लीड घेतली फॉलोड बाय गोवा फॉरवर्ड आमी लीड म्हजो 8 म्हयने पयलींच्यान सुरवात आशिल्ली मागीर इमिजिएटली विजय बाब जॉयन्ड अस एंड वी टेकन दॅट एंड आफ्टर दॅट काँग्रेस पक्षांनी आवाज केलो मागीर तांचे लेजिस्लेटीव विंग वॉज टॉकिंग बट अदर पार्ट ऑफ लेजिस्लेटीव विंग म्हणल्यार आतां पण पार्टी खंय तरी थंड जाली परती ताजे मागीर आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली विजय बाबा आशिल्लो हांव आशिल्लो कार्लोस बाबा आशिल्लो इन स्पायट ऑफ दॅट अर्लियर इशू सो इफ आय हॅड टू पुट अ स्पोक इन द अलायन्स नो एक गजाल सांगता गोंयच्या लोकांक न्ही अलायन्स जाल्ले जाय आमकांय अलायन्स जाल्ले जाय देर इज नो डावट दॅट 67% ऑफ वोट शेअर इफ स्प्लिट्स बिटवीन काँग्रेस आप गोवा फॉरवर्ड एंड अदर्स पयलीं जाल्ले तशें जाल्यार ताजो फायदो बीजेपीकूच जाता हे कोण मुर्खूय सांगूंक शकता पूण प्रॉब्लेम कितें आसा काँग्रेसा भितर मूर्ख ना अति हुशार लोक आसा तुलियो बाबा सारके 100 लोक जर आसत काँग्रेसा भितर जाल्यार अलायन्स तुटचें ना आय कॅन वाउच फॉर दॅट दॅर MLAs ऑल्सो आर व्हेरी रेसिप्रोकेटीव तूं युरी बाबाक फोन मार किंवा कालोश बाबाक फोन मार किंवा एल्टनाक फोन मार दे टॉक टू यू दे अंडरस्टँड पण खंय तरी कोऑर्डिनेशन मिसींग जालां तांचे प्रभारी भितर प्रेसिडेंटा भितर ऑर द गोवा प्रदेश काँग्रेस GPCC इट इज कॉल्ड रायट ताजे भितर कोऑर्डिनेशन मिसींग जाला हे खंय तरी आमकां दिसून लागला कारण अलायन्स हांव परत सांगता युरी बाबांनी तेन्ना सांगिल्लें की 2027चे इलेक्शन आमी बरोबर लडटले म्हणून आतां जिल्हा पंचायत इलेक्शन येतलें जिल्हा पंचायत इलेक्शन ते बरोबर लडटले काय ना काय थंय डिसिजन घेतलें की नाही आमी इंडिपेंडंटली लडटले म्हणून हें जर अशें जालें म्हणजे म्हाका पळय दिल्ली उलयता आसतना एक गजाल क्लियर आशिल्ली की लोकल इलेक्शन वील फायल सेपरेटली पयलीं पासून ते सांगताले आतांच न्ही दॅट अलायन्स थिंग बट वी स्टील ट्राय टू कंटिन्यू इट अलायन्स फॉर लोकल इलेक्शन म्हणजे स्टेट वायज इलेक्शन बट नॅशनल इलेक्शन्सान आमी अलायन्साच्योच गोश्टी करता आमी प्रचारूय करपाक अलायन्साक वता प्रश्न हो आसा की आज गोंयान एज अ लोकल लिडर आय हॅव कन्विन्स माय पार्टी की अलायन्स इज अ वे अहेड अदरवायज ताजी डिफिकल्टी सगळ्यांक जातली भारतीय जनता पार्टीक ताजो फायदो जातलो आनी ताजो फायदो जालो आमी तो पळयला पूण हें जर प्रत्येक सामान्य पॉलिटिशनांक फॉरगेट अबाउट लिडरशीप ऑफ काँग्रेस ऑर एनीबडी एल्स हांकां जर कळना जाल्यार तांकां मूर्ख म्हणचें न्ही तांकां अति हुशार म्हणचें कारण दे हॅव सम अलायन्स विथ समबडी इन द बीजेपी दॅट इज द ट्रस्ट डेफिसिट आय एम सेइंग माय ट्रस्ट डेफिसिट कम्स फ्रॉम देयर एका अर्थान विरोधी ऐक्य म्हणजे जातलें काय ना पॉलिटिकल दोन प्रत्येक जाण वेगवेगळो उलयता वेगळो सूर इम्पॉर्टंट विरोधी ऐक्य लोकांक कित्याक जाय एक तर इलेक्शन लडपाक जाय कारण तें आसा 27 ताजे पयलीं जे पळय इशू आसा सरकारा विरोधात विशेषतः जॉब स्कॅम ताजे संदर्भात फक्त आज बोवाळ करता ती मिडियाचेर न्ही तुमचे पार्टीन बोवाळ केला जायत पूण जे पळय गोंय हालोवन उडोवपाक आशिल्लें हांव तुमकां एग्जाम्पल दिता बीजेपींतलो मनोहर पर्रीकार जर आज गोंयान आसता आनी तो जर ऑपोजिशन लिडर आसता तो काँग्रेसीक सळो की पळो करपाचो हें सगळें मान्य करता अशा परिस्थितीन ऑपोजिशन जर युनिटी दिल्लीन कितें जालें हें जालें वेगळें दवरया पूण एकट्या येवन गोंय हालपाक कित्याक शकना एक्चुअली खरें म्हणजे तशें जावपाक आशिल्लें की सगळी एकडे इंडिया अलायन्स एकडे येवन जॉब स्कॅमाचेर सबन गोंय ढवळून काडपाक आशिल्लें तें मिटींग जावपाक आशिल्लें हें जावपाक आशिल्लें तें जायना उलट असं जाता की प्रत्येक वेगवेगळ्या फ्रंटाचेर लढटा गोवा फॉरवर्ड आपल्याले जे लढटा आप आपल्याचे लढटा काँग्रेसीचे भितर दोगांय दोन कडेन कशें लढटा म्हणटा एक्झॅक्टली सो खरी म्हणजे हो इतलो मोठो इशू हो रिलेटेड टू द यूथ अरे हांव म्हणटा 10,000 लोक आझाद मैदानाचेर किंवा लोहिया मैदानाचेर कित्याक येवंक शकनात कारण तुमचे कडेन ट्रस्ट तुमी लोकांक कन्विन्सच करूंक शकना हे खरें मरे जॉबाच्या बाबतींत खरें म्हणजे येदी मोठें स्कॅन्डल जॉबाचें जें चलता ताजेर हें कांय ना दिस इज वीकनेस ऑफ ऑपोजिशन इट इज नॉट वीकनेस ऑफ ऑपोजिशन आय विल टेल यू वॉट वी नीड टू डू इज कोऑर्डिनेट ऑन दीज इथून हो विषय पळय जॉब कोणे तू डिस्कशन तू तुमची पार्टी मोठी तुमचे ऑपोजिशन लिडरशिप तुमचे कडेन ना तुम्ही सगळ्यांक एक कडेन कन्या करपाय न्ही ऑपोजिशन लिडर ना वी आर इन द प्रोसेस दोन महिने जाले मरे गव्हर्नमेंट काय करना म्हणून बहुत कळटा मरे यू आर इन प्रोसेस गव्हर्नमेंटान ऑलमोस्ट बंद करपाची तयारी चल्ला सगळें बंद करपाची एक्झॅक्टली वी हॅव बीन against this job scam even before the जेन्ना न्ही आनी दुसरें सांगता जेन्ना रवी नायक म्हणटा गॉड मदर सोदपाक जाय म्हण
ऑपोजिशन काय म्हणणार एक्झॅक्टली तांगेली राजूबाब, पार्टीचे लोक कितें जालां म्हणटात आतां की गोड मतदार आता सुरू कितें जालां आतां नवो विशय सुरू तो म्हणजे सरकाराक खंय तरी हाजेर पालव घालपाकच जाय सनबर्न तांणी बोवाळ सुरू केलो प्रवीण आर्लेकराक इतलो दम ना की सरकारा विरुद्ध उलोवपाचो हाजो अर्थ कितें दारगळ पंचायत आनी प्रवीण आर्लेकर हे दोन तोंडां करपाक कारण म्हणजे सरकारा भितर तो एक सेटींग आसा की तूं बोवाळ घाल पूण परमिशन जातलें हें जातलें त्या बोवाळान जॉब स्कॅम सगळे विसरतले ही परिस्थिती आसा पूण तुवें म्हणलां तें बरोबर खंय तरी वायट दिसता की आमी आज विरोधी पक्ष म्हणून 7 जाण उरल्या 3 विरोधी टोटल 4 विरोधी पक्ष उरल्या तातल्यान एका पार्टीचो प्रेसिडेंट गायबूच जाला तो म्हणटा मेळत ना आरजीचो सो आरजी हॅज बिकम रिडंडंट उरले काँग्रेस आप आनी गोवा फॉरवर्ड आनी आमी मेळून बोळा घालता आनी खंय तरी हाले 2-3 दीस 4 दीस जाले आमी अमित पाटकर दिसता पूण पाटकराक फोन करात जाल्यार तो फोन पयलीं उबारना ही परिस्थिती आसा म्हजे कडेन आतां रेकॉर्ड उरता हांव तुका फोन केला तो रेकॉर्ड हांव ना, पूण दाखयता हांव आनी कितें पूण म्हणटा- तुलेबाब वेन दीस हॅपन वेन वॉट हॅपन इन बेनावली हांवें तुकाय धाडली मेसेज तुमच्या कितल्याच लिडर्सांक धाडली आनी हें बरोबर दिसता काय म्हणून विचारलें परिस्थिती अशी आसा तुमचे See, पार्टी you are diverting the No, issue is not. You are gone to my- an MLA no, who was no. sitting of ours and said that I will contest against him. No, you are so where MLA, is the alliance? you are- तो अलायन्स हांव म्हणटा तो प्रश्न आतां विशय आसा. अलायन्स 2027 पळय हांव म्हणटा दोन भशेन दोन पातळीचेर तुमी लढपाय न्ही एक तुमचे भितर एकचार दवरून फुडले इलेक्शन ते assemblyन घडलें. एक्झॅक्ट assemblyन घडलें. ते प्लॅनिंग आनी दुसरें प्लॅनिंग जेन्ना बारीक बारीक इशू जातात ते एकठांय घेवन लढप आनी लोकां मदीं विश्वास निर्माण करप 100% राजूबाब. तो खंय रे see, तो जॉब स्कॅमान आमकां दिसना सनबर्ना सारके येदो व्हडलो इशूचेर मान्य करता. सनबर्न जाता तुमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें सनबर्न जातलें Sunburn opposed करपाक in the South Goa, Congress was in the forefront. Congress has in fact had 2-3 large meetings. अरे पण And ते that is जाता why- मरे आता ना, ना, गांवचे आता पळय. इन्क्लुडिंग तुलेबाब बीजेपी विसरला. I मेंबर think the whole thing was initiated by आमचो क्रूज बाब. In fact, there is a case registered against him in the High Court now by the Sunburn. आणि तांचेर गॅगिंग ऑर्डर आसा म्हणून तांकां उलोवंक मेळना कंटेम्प्ट इशू जातलो म्हणून आनी द मॅटर इज फिक्स्ड ऑन 9th वी वील बी डिलिंग विथ दॅट अँड वील बी टेलिंग द हायकोर्ट की तांणी बरो मोडस ऑपरेंडी केला की सरकारूय हातूंत भितर शामील आसा की ते बॉम्बे हायकोर्टान हांगा घालूं ना बॉम्बे व्हरून घाल्या आनी सगळे MLAs आसा ऑपोजिशन इन्क्लुडींग आमचे आनी तांचे आमचेय आसा. तांचे दोन तातूंत media आहा. ते जाणा. मिडियाक पूण गॅगिंग ऑर्डर ना हय. इशू हो आसा की आज अशे 100 न्ही 200 इशू आसा बेसीक इशू जो आसा तो जॉब स्कॅमाचो ह्या इशूचेर खंयच कोऑर्डिनेशन आमकां काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा कडल्यान आयलें ना Exactly. दॅट इज ना, द ना. प्रॉब्लेम Exactly. आय एम नॉट When टॉकिंग did अबाउट you- टुलियो No, आय एम no, नॉट no. You have failed. See, see, I see. am talking You about have- as a as senior far as member, you have failed. No, we Rajubab, have not- see, Rajubab, let me give let due him- credit to Carlos or for that matter Elton or Yuri who are approachable, whom all of us can approach and take up an issue. Tulio Babu So will why pick up did the you call. approach them? Correct. We have done that. But खंय तरी as he said, so- legislative wing आणि party are two different things. सगळ्यांनी मिळून हो जर विषय रस्त्यार येवन घेतलो सरकाराक जीव भंय दिसला सरकाराक की नांव येत So you mean to एम्प्रेसाचें say- नांव येत एम्प्रेसाचें नांव येत जाल्यार सरकार पडूंक शकता So you mean to say our MLAs whom you have spoken to have not responded to your claim? I will check with them. No, MLAs do you have say- not no, not No, yet no, no. responded. See, Tulio If Babu- they had responded to Tulio Babu, the your, general- if Tulio they Babu- have responded to your request, by now we would have had a. Tulio Babu, I can't blame your MLA. Tulio Babu- Whom you want See, to blame? as a party Whom you want to president, blame? no, This is as a sitting party here. president, it is my entire The fact- responsibility the fact to is- take a party in a No, particular no, no. direction. Yes, yes. The fact And is, as a party president, it is entire responsibility Amit Patkar So- to pick up the call But of what the president prevented level you- and answer Tulio- what is the what queries. prevented you from making a formal request? I'm- that. I said really- it for last press conference. No, Formal request, I you have should no write a doubt. letter to you. No, no, no. Then You don't need to. That we would. All of us are addressing press conferences on the same issue. Goa Forward has also banged the job scam. They also have banged the job scam. We have also banged. And we all know that the government is in the process of putting ओके it under the तुला wraps. म्हजो टायम सोंपला हांव मोहनदास तुका टायम दिता निमाणें म्हाका तुजे कडेन एक फायनल कमेंट जाय हें जें पळय डिस्कशन जालें अर्थहीन दिशाहीन जालें अशें म्हाका दिसता एक फायनल पॉयंट ना बाबा आमी एकठांय येतले चल ह्या विशयी झगडटले एकठांय दिसत येतले, ना. चल. गोवा येतले. दिसत ना गोवा फॉरवर्डाची पॉलिसी क्लियर कट आहा आमी सॅक्रिफायस करून गेले पयलींय दाखयला आतांय सांगतात की अलायन्स इंडिया अलायन्स आहा म्हणटा तो तिगूं जाय
आणि गोंयच्या सगळे पार्टींनी एक कडेन जावन झगडपाक जाय थंय राजूबाब, सॅक्रिफायस इलेक्शन I will second that. हे इश्यू ह्या जेन्ना issue- जातात पळय, तेन्ना तुम्ही 10,000 लोक हाडू शकता job- तुमच्या फाटल्यान 10,000 लोक ना जॉब स्कॅमाचेर कित्याक आमगेले ना? चालूच आहा म्हण जॉब स्कॅमाचेर चालू आहा म्हण ते आमच्या पार्टीचेर वेगवेगळे FIR हे सगळ्यांचेर FIR येतात. FIR रजिस्टर जाता पण आमी आयकना राजूबाब आणि एक Very दीस job. राव आणि एक दीस राव का एक बॉम्ब आम्ही फाडल्या उडयता बरें तुम्ही बॉम्ब आणि उडयात आणि एक गजाल परत एक दीस सांगता हांव एज फार एज आम आदमी पार्टी इज कन्सर्न वी आर फॉर अलायन्स वी वील सी टू इट दॅट गोंयच्या लोकांचे एस्पिरेशन ऑफ अलायन्स वील बी इंटॅक्ट इन एनी फॉर्म इफ एनी ऑफ आवर एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर और मदलो भाचो कोण आसा जर वॉन्ट टू मूव अवे फ्रॉम दिस फॅमिली इट इज देअर चॉईस No, this बट is- वी विल स्ट्राइव टू Raju मेंटेन Bab, दॅट आणि this I is think Tulio Bab exactly- Okay. will play a major role in doing this I feel कित्याक आमकां Okay. काय No, गजाली no, Please no, understand Program that Soblo. this is what exactly I started in my opening remarks, that ever since the Delhi alliance, I mean the Parliament election alliance, we have moved together, and the main focus was to expose exactly what you are saying, Okay. the government, Okay. and we are definitely, but the press conference which Amit Bab took and brought this in the public domain, I think that will not serve the cause of Okay. what we are speaking. But okay, okay. We should sit Okay. across the table and decide Tuliobab, how to Tuliobab, expose Tuliobab, the government on politics- these people-centric politics, issues. तुलियोबाब पॉलिटिक्स अशें चलना हांव इतल्यान ही कार्यावळ सोंपयतना एकच सांगता की पॉलिटिक्स अशें चलना तो फॉर्मल ताका पत्र बरयतलो आनी टेबलाचेर पत्र, बसून formal राजकारणाची पत्र, जायना. formal ते पत्र. तातूंत भितर एक उत्स्फूर्त जाय तातूंत भितर एक सामको नेट जाय तो नेट ऑपोजिशन युनिटीन दिसती पडना म्हणून अमित बाब सारको म्हणटा की ही विरोधी एक्क्याच्यो तिसऱ्यो वादऱ्यो जाल्यात आनी तिसऱ्यो वादऱ्यो म्हणटा तेन्ना एक विश्वासाचोय अभाव हो फुडाकार कोणें घेवपाक आशिल्लो काँग्रेसीन घेवपाक आशिल्लो फुडाकार काँग्रेसचे फुडाकार घेवन 10,000 लोकांक कशे हाडटले हाजी आंखणी हाजी एकूण मोर्चेबांधणी काँग्रेस आनी सगळ्यांनी मिळून करपाक आशिल्ली म्हाका दिसता विरोधी ऐक्याचो हो एक जो कितें बोमाडो आशिल्लो तो इलेक्शनाक आनीक 2 वर्सां उरल्यात पूण इतले इशू वाडल्यात ते इशू आसतना हो बोमाडो फुटला अशें म्हाका दिसता ह्या कार्यावळीच्या उपरांत जर तुमी सगळे एकठांय आयले जाल्यार लोकांक एक कांय प्रमाणात विश्वास एकठांय आसा विश्वास आसा अशें दिसतलें काय बारीकशे तुमी सगळे आमचे कार्यावळीन आयले आनी मोलादीक मतां व्यक्त काही केली एक दोन म्हण जण तुमचे कार्यक्रम काय problem तुमचे हांव सगळ्यांचे उपकार म्हणटा तुलियो बाब अमित पालेकार आनी मोहनदास बाब लोलयेकार धन्यवाद पळयत रावात गोमंतक TV